गोयचो 35वो घटक राज्याधीश राजभवनार सुवाळो आदले मुख्यमंत्री गोयचे उदरगतीक योगदान दितल्या 35 जाणांचो भोवमान कुंकळेचो उठाव नॅशनल वॉर मेमोरियलाचेर। नव्या राजभवनाचे राजकारण करतल्यांनी विषय समजून घेवचो, लोकांची दिशाभूल करची न्ही असले वागणे लोकशायेक बादता, खर्च वेले पळयतले राज्यपालाची विरोधकांक जाप। चोरयांबरोबर खुनाच्यो केशी वास्को बायणा 60 वर्सां पिरायेच्या कायतान डिसोजाची रक्तान माखिल्ली बॉडी मेळ्ळी घरात। अनवळख्या बरोबर भोंवतालो, ताणेच मारला म्हूण दुबाव। वाडटे गुन्यांव कंट्रोल करूंक भाड्यान रावतल्यांचे घरोघरी पुलीस व्हेरिफिकेशन, बेकायदेशीर रावतल्यांक घेतले ताब्यात, घर मालकाक दंड। मुख्यमंत्री म्हणटा क्रायम येतली कंट्रोलात। ग्रामपंचायतीच्यो वेंचणुको फुडें धुकलतले जाल्यार कोर्टाची मान्यताय घेवची पडटली। राज्य वेंचणूक आयोगाची सरकाराक सुचोवणी। पंचायत मंत्री माविन म्हणटा गरज ना। गोवा बोर्डाचे 10वेचो रिजल्ट बुधवारा सांजे 20,500 मायल्स भुरगीं बशिल्ली एग्जामीक पयले आनी दुसऱ्या टर्माचे मार्क एकठांय करून फायनल रिजल्ट। कोविडान अनाथ जाल्ल्या भुरग्यांक पीएम केअर्स फंड, नित्याच्या खर्चाक म्हयन्याक 4,000, 23 वर्सांचेर 10 लाख आयुष्यमान विमो, शिक्षणाक आधार, प्रधानमंत्र्याची घोषणा। बीजेपी 5 आमदार वता म्हणटा ती अफवा, सध्या तशें कांय ना। काँग्रेसचो विधिमंडळ फुडारी मायकल म्हणटा गोंयांत धर्मांतर विरोधी कायद्याची गरज ना, आदलोच पुरो। आनी कवळ्या गार्बेज सेग्रिगेशन प्लांटाक उजो, कांय थळाव्यांनीच एकठांय येवन कर्म केला म्हूण सरपंचाचो आरोप। सीसीटीव्ही फुटेजी वेल्यान फोंड्या पोलीस स्टेशनार कागाळ।